तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेऊन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें? वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। आमकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तेंच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात। कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिन लायव्हात तुमकां सगळ्यांक येवकार। ह्या न्यूज रूम बुलेटिन लायव्हात दर दिसा घडपी घडणुकांचो आमी नियाळ घेता। आयच्या दिसा खंयच्यो खंयच्यो घडणुको घडल्या त्यो जाणून घेवया। सगळ्यात पयलीं या आमचे सब एडिटर उत्तेजा कडेन। आयची एक म्हत्वाची अपडेट म्हटल्यार फाटल्या कांय दिसांसावन सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया कुडचडेचे शाखेत फ्रॉड प्रकरणात अटकेत आशिल्ली जी तन्वी वस्त हेच्या आड आनीक 5 फटवणुकीच्यो कागाळी नोंद जाल्यात। आतां मेरेन तेजे 24 कागाळी दाखल जाल्ले आसात। तशेंच 4 गुन्यांव नोंद जाल्ले आसात। फाल्यां तिका कोर्टान प्रोड्यूस करून हाजेर सुनावणी जातली। मागीर दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार फाटल्या एप्रील म्हयन्यांत स्मार्ट सिटी कामा खातीर जो सांतिनेज वाठारांतलो जो वडाचो रूख आशिल्लो म्हणजे वडाचें झाड आशिल्लें ते आडखळ जाता म्हणून कातरिल्ले आनी ताका पणजे कांपालार व्हरून स्थलांतरीत केल्ले। तो वड निमणे मेलो आनी हाका ह्या फाटभुंयेर पर्यावरण मोगींनी बीन जायतीं आंदोलनां केलीं पण आतां कांयच जालें ना। तो वड निमणे मेलो। ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी सताच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। उत्तेजान आमकां 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा। फुडें आमचे न्यूज एंकर संजना कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची घडणूक। वास्को नव्या वाड्यार आयज एक म्हणजे दनपारां उजो लागपाची घडणूक घडली। धनी सोफिया फर्नांडीस हांच्या जनरल स्टोराक हो उजो लागलो। उजो लागपाचें कारण आजून समजूंक ना पण जेन्ना उजो लागलो तेन्ना ती थंय नाशिल्ली। तेंच्यांनी तेन्नाच दुकान बंद करून घरा गेल्ली। उपरांत तांकां कोणी तरी कळीत केलें आनी तितल्यान उजो पालोवपी दळाकूय कळीत केलें। ते पावता म्हणसर थळाव्यांनी तो उजो पालयल्लो आसा। ह्या उज्यान सुमार 1 लाखांचें लुकसाण धनी सोफिया फर्नांडीस हांकां जाल्ली आसा। ही सविस्तर बातमी सदाच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवची। संजनान एक म्हत्वाची बातमी सांगिल्ली आसा ती तुमी गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवपाक विसरूं नाकात। तशेंच फुडें आमी आमचे डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हांचे कडेन आनी तांचे कडल्यान जाणून घेवया आयच्या दिसाची घडणूक। थिवी कोमुनिदाद जमनीचेर जे खाजगी विद्यापीठ येवपाचें आहा ते तुमकां खबरच आसतलें। फाटले कितलेशेच दीस जाले ह्या विद्यापिठा आड थळाव्या लोकांनी आंदोलन सुरू केलां आनी आयज परत थिवीच्या लोकांनी ह्या विद्यापिठा आड आंदोलन केलें आनी गरज पडल्यार मुख्यमंत्र्याच्या पणजेंतल्या सरकारी बंगल्याचेर मोर्चा व्हरतले अशे तरेची शिटकावणी तिचो आदलो आमदार किरण कांदोळकरान दिल्ली आसा। दुसरी म्हत्वाची अपडेट येता ती फातोर्डेच्यान। फातोर्ड्या आयज विजय सरदेसायान थंय जॉब फेअर आयोजीत केल्ले आनी ह्या वेळार ताणें एक स्टेटमेंट केलो की जे सरकार आहा ते भ्रश्टाचारी आसा आनी ह्या सरकारान गोंयकार तरणाट्यांच्यो नोकऱ्यो विकल्यो आनी प्रशासनात भ्रश्टाचार हाडिल्लो आसा। हो प्रशासनांतलो भ्रश्टाचार भायर मारपा खातीर फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेंत तुमी ह्या सरकाराक भायर शेवटून मारात अशे तरेचें आव्हान तांणी तरणाट्यांक केल्लें आसात। तिसरी म्हत्वाची अपडेट येता ती युएसांतल्यान। युएसाचो जो नवीन अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हाणें थंयच्या FBI म्हणून जी एक एजन्सी आहा ताच्या संचालक पदाचेर भारतीय मूळ वंशाच्या काश पटेल हाची नियुक्ती केल्ली आसा। तिने सविस्तर बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। सुशांत सरान आमकां 3 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा। फुडें आमचे न्यूज एंकर दिप्ती कडेन आनी दिप्तीन खंयच्यो बातमी केल्या ती जाणून घेवया। आमचें गोंय जें आसा तें पर्यटना खातीर फामाद आसाच। गोंयच्या दर्यावेळान सयत जे पळय इतिहासीक फाटभुंय आशिल्ली देवळां आसूं किंवा मागीर ते किल्ले हेवूय बी तितलेच फामाद। पूण सद्याक खोला काणकोणचो जो काब राम किल्लो आसा ताची खंय तरी ताचे कडेन सरकारान पुरायपणान दुर्लक्ष केल्लें चित्र पळोवपाक मेळटा। 2021 वर्साक 29.7 कोटी रुपये सँक्शन केल्ले ह्या किल्ल्याची जी नुतनीकरण करपा खातीर पुनर्बांधणी करपा खातीर पूण सरकारान हाचेर कसलीच दखल घेतिल्ली ना। तशेंच गोंय पर्यटन खात्यानूय दखल घेतिल्ली ना। तर ही जी सविस्तर बातमी आसा ती तुमकां 7 वरांचेर बुलेटिनान पळोवपाक मेळटली।
ह्यो ज्या आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी तुमकां बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा त्यो मुजरत 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. तशेंच आनीकय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्हीच्या हेर सोशल प्लॅटफॉर्माक फॉलो करात. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव ऐश्वर्या केरकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वतेचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात. कितले पुराय जाला हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात.